लोकांची अपेक्षा पुराय करात ना जाल्यार बसतलो मार वेंचणुकेत खण प्रश्नावेल्यान विजय सरदेसायाची भाजपाक शिटकावणी। रस्तो अपघातात बळींची फाटल्या 15 वर्सांतली सगळ्यात उणी टक्केवारी। मात घोळेन आनी मस्तेन गाडी चलोवपी वाडल्यात, पुलीस महासंचालकाची माहिती। अंदूचे युवा सृजन पुरस्कार जाहीर, गोंयभरच्या 11 तरणाट्यांची निवड, कला आणि संस्कृती मंत्र्याची घोषणा। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। लोकांक गृहीत धरूं नाका, तांच्यो अपेक्षा पुराय करात, ना जाल्यार येवपी वेंचणुकेक मार बसतलो। गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान भाजपाक शिटकावणी दिल्या। हुमकळत आशिल्ल्या खण प्रश्नावेल्यान तो उलयतालो। थळाव्या लोकांक तुमी कोंतान घेनात तेन्ना ते तुमकां तेंको दिनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तशेंच सांगलां। विजयन वास्तवाचेर बोट दवरतना भाजपाक घरचो आहेर दिलो। पळयात तो कितें म्हणटा तो। Public aspirations, if they are not met, then the reaction will be seen in the voting. तातूंत गोवा फॉरवर्डान वचून व्हडले भाशणां दिली हांवें म्हणून जावपाचें। आय होप that they don't forget the message of their leader and the Prime Minister of the nation. The Prime Minister of the nation is very clear. Regional aspirations are must. Even statues are must. ट्रेनिंगाचें जर जायना जाल्यार लोक पावती दितले लोकसभेक। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार। रस्तो अपघातांत बळी पडप्यांचो आंकडो अंदून 20% देंवला, गोंय पुलिशेन माहिती दिल्या। फाटल्या 15 वर्सांतली सगळ्यात उणी टक्केवारी। गेल्या वर्सा रस्तो अपघातांत 328 लोकांक मरण आयिल्लें, जाल्यार अंदू तें उणें जावन 262 पावलां, अशें पुलिशेन मुखार सांगलें। पुलीस महासंचालक मुक्तेश चंद्र म्हणटा, येरादारी नेम मोडप्यांचे सुमार 19,683 परवाने जप्त करून ते निलंबित करपा खातीर येरादारी खात्या कडेन धाडल्यात। रस्तो येरादारीच्या गुन्यांवांनी 48% वाड जाल्या। तशेंच घोळेत गाडी चलयतले 33% वाडल्यात, अशें तांणी सांगलें। Fatal accident deaths in Goa have dropped by 20% as per the current figures available, and this is the lowest number of deaths in last 15 years. Significant decrease in heinous crime. Kurchoran police station was ranked 10th best in the country. We have made a lot of progress in CCTNS. Laptops have been distributed, and the officers will start using these laptops through Wi-Fi in the police station. Many a times we punish our subordinates for various misconducts done, but reward and punishment go side by side. When we punish any delinquent police officer for his misconduct, it is our duty to reward those who do good work also. विदेशी बायलेचेर बलात्कार आणि 32 लाख रुपयांची चोरी हांचो बेगोबेग सोद लायिल्ल्यान पेडणेचो पुलीस निरीक्षक संदेश चोडणकार आणि त्याच्या पंगडाचो भोवमान केलो, अशें ताणें सांगलें। गुन्यांवकारी घडणुका पासून सुटका मेळोवपाक वेवसायांचे सुवातेर CCTV बसयात, असोय सल्लो तांणी दिलो। Entire team of PI Pernem and he himself is being rewarded with certificate and cash reward, and we are here to give away these awards to the entire team so that the good work is recognized. A very serious crime had taken place in Goa, rape of a foreign lady, 20th of December, and within hours of this incident, which happened in Kankona, a team of Police Inspector Pernem Sandesh Chodankar and his entire team
they were able to catch this accused who had earlier committed a burglary of about 32 lakhs in a hotel in North Goa. That burglary incident happened on 18th of December. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. येरादारी पुलीस पर्यटकांक त्रास करतात असो आरोप करून राष्ट्रवादी काँग्रेसीन निषेध उक्तायला. तशेंच विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन 3 दिसांचेर हाडपी सरकारी निर्णयाचेरय तांणी टिका केल्या. अधिवेशन निदान 22 दीस तरी जावचें अशें राष्ट्रवादी म्हणटा. अंदूच्या पर्यटन मोसमात पर्यटकांचो दुकोळ पडिल्ल्याची चित्र पळोवंक मेळ्ळें. हरशीं डिसेंबरांत गोंयचे खास करून दर्या देगेवेले रूम 100% बूक जाताले. हॉटेल रुमांचे वाडिल्ले दर, पुलिसां वरवीं जाल्लो त्रास अशीं कांय कारणां पर्यटकांचो दुकोळ पडपाक जबाबदार आशिल्ल्याचें संजय बर्डेन सांगलें. गोंयाक पर्यटक जाय काय तालाव दिवपी मनीस हाचेर विचार करचो अशें तो म्हणटा. पळयात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आयज होम मिनिस्टर जो न्हिदलेलो आहा तेजो निशेध करता, कारण आपल्याक पुलीस जाय तशें वागतात. गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. ताका लागून तुमी हेज्या फुडें गोंयचें ट्युरिजम हे नात्यान गोंयचें नांव पिड्ड्यार करपाचें ना. कारण येयल्लो ट्युरिस्ट गोंयचे भायर वयता आनी सांगतात कितें खबर आहा, महाराष्ट्राचे ट्युरिस्ट किंवा कर्नाटकाचे ट्युरिस्ट, ऑल ओवर इंडिया ट्युरिस्ट गोंयान जे पुलिसाची पद्दत जी आसा तांकां हॅरेसमेंट करतात. दोया सायडीक उजव्या सायडीक दोगूय जाण पुलीस रस्त्याचेर रावलेले आहा. ईच अँड एवरी कॉर्नर जे पुलीस रावलेले आसा हे खरोखरच आमकां आयज म्हारग पडटा आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. गोवा ट्युरिजम हें नांव हेजे फुडें उरचें ना अशें दिसता. ताका लागून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे प्रत्येक गोश्टी गोव्हर्मेंटाचे आयज निशेध करता. बर्डे म्हणटा आमच्या आमदारांक म्हयन्याक 1 लाखा परस चड पगार मेळटा. विधानसभा अधिवेशन फकत 3च दीस घेतात जाल्यार ह्या आमदारांक 3च दिसांचो पगार दियात. 40 आमदारांक आपापल्या मतदारसंघातले प्रश्न मांडपाक वेळ जाय. 3 दिसांनी कसलेच प्रश्न सुटावे जावचे नात. पयले दिसा राज्यपाल उलयतली आनी मागीर वेळच मेळचो ना. पळयात तो कितें म्हणटा तो. गोंयच्या राज्यांत 40 मतदारसंघ आसा. 40 मतदारसंघाचे MLA जे आसा न्हू हेंचे प्रत्येकाचे प्रश्न हे प्रत्येक MLAन हे सोडोवपाचे आसता. आयज तेंचे कडेन फक्त 2 दीस टायम आहा. एक दीस वयतलो कसो आमचे गव्हर्नर येतले आनी स्पीच दितले आनी दुसरे दिसा ते आमचे परत क्वेश्चन हांव स्टार्ट जातले. ते 40 मतदारसंघाचे एका मतदारसंघात कमीत कमी एक अर्दो दीस तरी मेळपाचे अशें आमी गृहीत धरूंक जाय आनी कमीत कमी 1 वर्स 1 म्हयनो तरी ही विधानसभा चलपाचे अशें सेशन काळ चलपाचें आसता. फक्त 3 दीस जी चलतली विधानसभा हेजेर आमकां आयज अशें म्हणपाचें आहा की तेंच्यांनी कमीत कमी 22 दीस तरी चलोवपाक जाय आनी लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक जाय. जर ते 3 दीस जर चलयतात विधानसभा तांकां म्हयन्याक प्रत्येक MLAक 1,77,000 पेमेंट मेळटा. जर ते 3 दीस चलयता तर हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता आमी एक आवाज उठोवपाक जाय की फक्त 3 दिसांत तांकां पेमेंट दिवपाचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. साळगांवच्या कोयर प्रकल्पात पुराय गोंयभरच्या कोयराचो विलो लावपाक कळंगूट आनी साळगांवच्या लोकांचो विरोध आसा. सगळ्या कोयराचो ताण घेतिल्ल्यान साळगांवच्या प्लॉटांतल्यान घुट्टाणी येवपाक लागल्यात. ह्या कोयराक लागून कुशीच्या वाठारांतल्यो बांयो आनी तळयो झरे इबाडपाक लागल्या अशें तांचें म्हणणें. दर्यादेग वाठारा खातीर कोयर त्रासाचोच विशय जावन रावला. भौतेक सगळ्याच दर्यादेगांचेर कोयराचें साम्राज्य पातळिल्लें दिसून येता. कोयराचो त्रास सगळ्यांकूच जाता, पूण आपल्या वाठारांत कोयर प्रकल्प उबो राविल्लो कोणाकच नाका. साळगांवचो कोयर विलो प्रकल्पाची तांक 100 मेट्रीक टन इतली आसा. हांगा उत्तर गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतलो कोयर विलो लावपा खातीर एकठांय जाता. हो आमचो गोंयचो CM पर्रीकार आनी कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो हे दोगूय येवन थंय बॉम्ब मारून गेले की त्या प्लांटाचेर फक्त सालिगांव मतदारसंघ कालांगूट मतदारसंघ म्हणजे त्या जे प्लांट आहा त्या प्लांटाचे सरावंडींग जी पळय एरिया आसा तेचीच गार्बेज तो कलेक्ट करतले म्हणून. आयज थंय अशें जालां की आख्ख्या गोंयची गार्बेज हाडून थंय घातलेली आसा. हो गार्बेज प्लांट लोकांक इतलो तकली फोडटा तसलो जाल्लो आसा की
सरावंडिंगाक पळय वास मारता तो वास सकाळी 5 भायर सरोंक जायना आख्खो दीसभर ताचो वास मारता. टोटल मोर देन 140 मेट्रीक टन्साच्या वयर थंयसर गार्बेज पर डे येता आनी ही 40 जी ती एक्सेस आसा ताचो हो हीप जाल्लो आसा तो तांचे कडेन क्लियर जावपाची ही शक्यता खूपच कमी आसा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. वास्को शारांतले अतिक्रमण मोहिमे फाटल्यान मेजापोंच्यान येवपी अर्थीक कारण आसा विरोधी नगरसेवकांनी आरोप केला. जाल्यार अतिक्रमण विरोधी मोहीम चालूच दवरतले अशें नगराध्यक्षान म्हळां. मुरगांव पालिकेची खाशेली बसका सोमारा जाली. कांय नगरसेवक पैसे मागतात पूण आमी दिवंक ना अशें विक्रेत्यांनी सांगिल्ल्याची माहिती हे खाशेले बसकेत आदलो नगराध्यक्ष दीपक नायकान दिली. मुरगांव पालिकेन अतिक्रमण विरोधी मोहीम सुरू केल्या पूण हे आरोप न्हयकारतना नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान सांगलें की बाजारांतली अतिक्रमणां कुशीक करपाची मोहीम पालिका चालूच दवरतली. आमचे एकूच ऑब्जेक्शन हे नासलेले पूण वेदर आमी म्युनिसिपालिटी कॅन ऑफिशियली डोनेशन घेवंक शकता काय ना. समज घेवंक शकता जाल्यार आमी ताका सांगला की एक प्रायवेट अकाउंट करपाचो ना म्युनिसिपल ट्रेजरी आसपाचो की म्युनिसिपल अकाउंट ओपन करपाचो म्हणून. सो आमी ताका सांगला म्युनिसिपल अकाउंट करपाक लायिल्लो आसा. सेकेंडली हांगा दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो फिश मार्केटाक अल्टरनेटीव जागा सोदपाक जाय. सो तेंच्यांनी प्रपोज केलेली कावन्सिलान चेअरपर्सनान की जी आमची देव दामोदर ट्रस्ट आसा जागा ती आयडेंटिफाय केलेली आसा. पूण हांवें थंयसर आमी ऑलरेडी जेन्ना प्रोजेक्ट तयार केलो तेन्ना आमच्या कालूस बाबान एक तांकां प्रोविजन केलेलें थंय शेड घालपाची सायडीक आनी ती ऑलरेडी जी फुटपाथ आसा पळय त्या फुटपाथीचेर आमी तांकां प्रोविजन केल्लें दवरपाचें. पूण आतां कावन्सिलान डिसायड केला की 2 रेजोल्युशनां घेतल्या दोन सायटी आयडेंटिफाय केल्ल्या. एक ती ऑलरेडी आमी सांगल्या ती आनी सेकेंडली ती देव दामोदर ट्रस्टाची. आमी आयज काम केलां तें बरें केलां काय ना अशें केलां आमी की बाबा तांकां सांगलें आनी काडून ना तेंची तशें केलां. टीबी कोणा कडेन वचून पळयात तुमी रजनी कडेन वचून पळयात खंय तुमकां वाचून आतां फुटवाली दिसता ना. आमी सगळ्यांक काडल्यात थंय घातल्यात. एलिगेशनां ही आसताच पूण लोकांक डिफरन्सीस दिसपाक लागले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. अंदूच्या युवा सृजन पुरस्कारांची घोषणा कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केल्या. जानेवारीचे 18 तारखेक हे पुरस्कार कला अकादमींत एक खाशेले कार्यावळींत भेटयतले. यादस्तीक आनी रोख 1 लाख रुपया अशें ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा. साहित्य, संगीत, चित्रकला, लोककला, तियात्र, नाटक, भजन, नाच ह्या मळांचेर देख दिणो वावर केल्ल्या तरणाट्यांक हो पुरस्कार दितात. अंदू 11 तरणाट्यांची युवा सृजन पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या अशें मंत्र्यान सांगलें. हे पुरस्कार सगळे एकंदरीत पुरस्कार दिवपा खातीर सयाजी शिंदे हे एक एक्टर ह्याच्या हस्तुकी आमी दिवपाचे ठरलेले आसात. पयलेच पावट ह्या सगळ्या पुरस्कारांचे वितरण एका बरोबर जातात. कारणां खूब आसात. कोड ऑफ कंडक्ट आसा, बाकी सगळ्यो काही गोष्टी आसात पूण थोड्योश्यो नंतर डिले जावपाक जायना. ह्या फायनान्शियल इयराचो बर्डन दुसऱ्या वर्साचेर वचपाक जायना म्हणून एकंदरीत सगळेच पुरस्कार बरोबर दिवपाचे आमी ठरयलेले आसात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. चिंचोण्या एका लॉन्ड्रीचो लोकांक त्रास जावपाक लागला. लॉन्ड्रींतल्यान घाण उदक सोडटा. ह्यो गुट्टांनी सोंसूं नजो इतल्यो आसतात. तशेंच रात दीस सेगीत आवाज जाता. अशी कागाळ थळाव्यांनी पंचायतीक केल्ली. ते फाटभुंयेर पंचायतीन ह्या प्रकाराची पळोवणी केली. चिंचणीचे लोक सांगतात ते प्रमाण ही लॉन्ड्री 24/7 वरां चालू आसता आणि ताका लागून आवाज आणि हवा प्रदूषण जावंक लागला. ही समस्या सोडवची अशें तांणी पंचायती कडेन मागला. In fact, for me, every day I get a headache because I just stay right opposite here. I have 2 babies. One is just 1 year old, and I have a nephew who is just 2 months old, in fact. And imagine if I'm facing this every day. What about my children? What are the problems? Every day there's dust coming up here, black sooting dust, and the smoke, it just covers up the whole area here, and I can't even open my kitchen window. When I cook, I have to die with the heat, and if I open the window, the smoke comes in. So I breathe that and then I have a headache. And it's not normal headache, it just starts going to migraine. चिंचणीच्या लोकांकडल्यान कागाळी पावले उपरांत पंचायतीन सोमारा सकाळी लॉन्ड्रीची तपासणी केली. पंचायतीन लॉन्ड्री धनियाकडल्यान कागदपत्रां मागून घेतल्यात. तशेंच थारावीक वेळातच काम करपाची सुचोवणी दिल्या. It has been run 24/7. There is noise pollution, water pollution, smell and dust, and then labours, and it is like, like hotels, how they have shifts.
and vehicles are coming, big trucks are coming, and this has been given to a Delhi party, and Delhi trucks are coming, and there is lots of nuisance, and people are facing lots of problem because of all this. तो उदका प्रश्न सांगता तो उदका प्रश्न आमकां ATP प्लांट आहा तुमी ATP प्लांटाक हें घेतो आनी आमगे ATP प्लांट मॉडर्न ATP प्लांट ते कळ्ळें न्हू आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार कितेंय पळय पंचायता पळय हें आहा इंस्पेक्शन जालां आतां आनी ते चेंजीस कितें जायो त्यो हांव चेंजीस तेंगे कंप्लेन येता त्या प्रमाणे हांव ते चेंजीस करून दितलो मागीर परमिशन आहाय सगळी परमिशन आहाय म्हाका कडेन. चिंचणीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंया भायलो एक उद्योजक गोंयांत सुमार 44,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करपाक सोदता. ते खातीर तो 20,000 एकर जमीन मागता. ताका कांय गोंयच्या मंत्र्यांचो पालो आसा. ह्या प्रकरणाची सरकारी पावंड्यावेल्यान चवकशी जावची आम आदमी पार्टीन मागणी केल्या. मांडवी पुलावेले रोशनाये खातीर 50 कोटी मोडयल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. त्या कोतान एका खांब्याचें मोल जाता 4 लाख. अशे तरेचे खांबे आनी सजावट आनी खंयच पळोवंक मेळना. हाची चवकशी जावची अशी एल्विस गोमसान पत्रकार परिशदेंत मागणी केल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आनीक एक काँग्रेसीन एक सपरेशन कशें लोकां मुखार हाडलां. तांणी पयर एक बरो इश्यू घेतलेलो की मांडवी ब्रिजाचेर लायटींग इल्युमिनेशनाचो पळय हें आसा आयटम आसा ताचेर 30 कोटीचो ताणें फ्रॉड म्हटलेलो. आमी ताचेर मातशें कित्याक GSIDCंतल्यान सिद्धार्थ कुंकळेकरांनी ते आपली प्रतिक्रिया दिल्ली म्हणून आमकां मातशें इंट्रस्ट जाली आनी आमी ताचेर थोडी चवकशी केली. चवकशी केल्यार काँग्रेसीन ताचेर थोडें सप्रेशन केलां. पाटली लोकां मुखार इन्फॉर्मेशन हाडलां. खरें म्हणजे 50 कोटीचो वो आयटम एक्स्ट्रा आयटम 30 कोटीचो न्हय. तर हें क्लॅरिफिकेशन करचें. GSIDCन सांगचें एका पोलाक कितले पडटा ते. वो एक्स्ट्रा आयटम हाका टेंडर करूंक ना. एकाच कंपनीच्या खंयच्या तरी कंपनीचो वो पोल हाडला आनी थंय बसयला आनी ताका फिक्स्चर बसयला. ताचेच जाता जवळ जवळ 4 लाख एकाच पोलाचे. एका पोलाचे 4 लाख म्हाका दिसना आज इंडिया भितर खंयचेच सामकी डेकोरेशन करून ताका भांगार सुद्दां लायलें जाल्यार 4 लाख पडटले म्हणून. तर हें सगळें पाड पडलां आनी आतां एक भायले कोण तरी आनीक जाग्याच्या फाटल्यान येता आनी मिनिस्टर तातूंत गुंतलेले आसा अशेंय कळून येता की ते म्हणटा आमकां 20,000 एकर गोंयची जमीन दिया आनी आमी तातूंत न्यू गोवा बांदतले आनी आमी गोंया स्वर्ग करतले. कित्याक तांकां कळ्ळां आतां गोंया स्वर्ग आसलें तें नरक जाला म्हणून ह्या सरकारांक लागून. आतां ते न्यू गोवा करून स्वर्ग बांदूंक सोदता आनी 44,000 करोड इतलो इन्वेस्टमेंट हाडटा म्हणटा ते. हातूंत व्हडली म्हाका दिसता व्हडलें कितें तरी भितरल्यान एक कितें तरी शिजता तांकां ती जमीन उपलब्ध करून दिवपाक. आनीक खंयची जमीन येतली आनी कोण दितलो हाचेरूय सरकारान एक प्रतिक्रिया आपली दिवची सरकार जर आसा जाल्यार. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयतारा परवरे नवमोजो कार्यावळ जाली. ते खातीर गोंयभरच्यान व्हडा संख्येन लोक आयिल्ले. ही कार्यावळ आयोजीत करपाचें हें सेगीत दुसरें वर्स. ह्या वेळार जाल्ल्या साबार सर्तींनी जाणट्या नेणट्यांनी वांटो घेतिल्लो. नमोजोच्या दुसऱ्या पर्वात इंडियन आनी वेस्टर्न डान्सांचोय आस्पाव आसलो. ताचेर भुरगीं आनी युवकांनी घोस्त काडलो. कांय जाणांनी जाल्यार मार्शल आर्ट झुंबाय दाखयलो. भुरग्यां खातीर आर्ट क्राफ्ट नेल आर्ट सारकिल्ले विशय दवरिल्ले. तांणी बरोच घोस्त काडलो. भुरगीं वेगवेगळ्या खेळांनी गुंथून गेल्लीं दिसलीं. ते भायर स्नॅक्स वस्तींची दुकानां थाटिल्लीं. ट्राफीक विभागानय आपले स्टॉल घाल्ले. पळयात.
IT मंत्री रोहन खंवटेन नमोजोचें उक्तावण केलें. DGP मुक्तेश चंदर आनी पेन द फ्रांसचे पंच वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. हातून आमी एकूच थीम दवरल्या इज कम्युनिटी टुगेदरनेस. जशें जग बेगीन वता, फास्ट वता आनी मोबायल टॅक्नोलॉजी येवन एकामेकाक टायम मेळना. वी वॉन्ट आवर पीपल टू कम बॅक, सी देअर ओल्ड एज. From traffic point of view, I would like to highlight that pedestrians are very important, walking is very important, having fun is important, but at the same time road safety is important. परवरीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. चलात घटमूट भलायके खातीर मातशें पेदल मारुया. इनसायड पर्वत कॉंकर पंगडान गोंय पावण्यावेली सायकलिंग रेस आयोजीत केल्ली. दक्षिण गोंयच्या गुडी पारोडा गांवांत सोमारा ही सर्त जाली. गोंयभरच्यान हे सर्तींत सुमार 200 परस चड जाणांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत शाळा, विद्यालयां आनी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचो व्हडा संख्येन आंकडो आशिल्लो. In India, we have 90 cycles per 1,000. At the same time, we are next to China, in which 149 persons are having cycles out of 1,000. Netherlands is considered to be the country in which more than 30% of the people, maybe the school children, college-going children, the employees working in private and public organizations using cycle for the transportation and going to their workplaces. And I would say cycling and the swimming are the two things which can keep a person fit. Am I correct? Am I correct? Now we have this habit. Do you understand? गोळावली 70च्या भाविकांनी आयतारा सिद्धेश्वराचो प्रगटीकरण दीस पाळ्ळो. हाका भुगत उत्सव म्हणटात. एके आख्यायिके प्रमाण एक दीस सिद्धपुरुष हांगा राबितो करपाक आयिल्लो. ताचे यादीन सिद्धेश्वराचे पेडी कडेन कळसाची पुजा करून कांय पारंपारीक विधी करतात. उपरांत महाप्रसाद जाता. 70ल्या गोळावली गांवापासून 3 किलोमीटर अंतराचेर रानात सिद्धेश्वराची पेड आसा. हांगा जानेवारी आनी जुलैच्या पयल्या आयतारा सिद्धेश्वराची पुजा जाता. ताचे यादीन पुजा विधी करून प्रसाद वाडटात. हांगा आशिल्ली गुण्याची घोल तरणाट्यांचे उमळशिकेचो भाग जावन रावला. हे परंपरेविशीं म्हायती दिता एक थळाव भावीक. योगी पुरुष सिद्धेश्वर म्हणून तो पयलीं आतां ज्या जाग्यार आमी जेवणाक बसले थंय तो पयलीं वास्तव्याक आसलो आनी आमचो एक पुर्वज ताका जेवण हाडून पावयतालो. पूण जेन्ना ताचे बायलेक कळ्ळें की हो जेवण कोणाक व्हरता म्हणून ती जेन्ना त्या पाटलाक करपाक येयली तेन्ना ताका कळ्ळें की कोण तुजे बायल पाटलाक करपाक आपल्या येयला. तो तेन्नाच ताका सांगून अदृश्य जालो. आनी सांगतना ताणें कितें सांगलें की आपूण ह्याच्या फुडें वर्साक तुमच्यांनी आपली 2 फावटी भेट. त्या हेका लागून आमी जानेवारी आनी जून, जुलैचो पयलो आनी जानेवारीचो पयलो आयतार आमी तेची पुजा करता. आनी पावसांत जुलैत पावस आसल्या कारणान फक्त पुजा करता आनी देवळान वता प्रसाद आमी लोकांक दिता. आनी जानेवारी म्हणजे ह्या हेतून हांगा तेजी सगळें जेवण बीन सगळे लोक उपस्थित असतात आनी हे तेजें पयलें वास्तव्य आसल्या कारणान हांगा आमी जेवण करता. कांय वर्सां आदीं हांगा घोडग्याचें झाड आशिल्लें. आतां तें ना. त्या बदलाक आंब्याच्या झाडा मुळाक जानेवारी आनी जुलैच्या पयल्या आयतारा जेवणावळ जाता. आयतारा भाविकांनी हांगाच्या कळसाची पुजा केली. रानांतली सिद्धेश्वराची पेड तरणाट्यांचें आकर्शण जावन रावल्या. तरणाट्यांनी हे घोलीचो अभ्यास करपाचो यत्न केलो. पळयात कांय क्षणचित्रां. गोळावली 70च्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.